Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco, and Purur. Book your seat today. Limited seats available. काँग्रेस, सप, DMK आणि तृणमूल हांचो हांव विरोध निषेध करता गोय भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन, गोयच्या म्हज्या महिला भगिनींच्या वतीन आणि त्याच बरोबर गोयच्या डबल इंजिनच्या सरकारच्या वतीन ज्या पद्धतीचो स्टँड तेंच्यांनी घेतला की काँग्रेस पार्टी ही अँटी नॅशनल पार्टी आसा, ही अँटी वुमन पार्टी आसा आणि सातत्यात ह्याच पद्धतीचो स्टँड तेंच्यांनी प्रत्येक फावटी घेतलेलो आसा. देशाची एक वुमन प्रधानमंत्री काँग्रेस पार्टीत दिले, बट तांकां 33% रिजर्वेशन दिवपा खातीर जमलें ना. तांच्यांनी जेन्ना जेन्ना 33% रिजर्वेशनाचो येता तेन्ना फक्त महिलांच्या खातीर आनी महिलांचो तेंच्यांनी मता खातीरच फक्त तेंच्यांनी महिलांचो कार्ड हे फुडें केल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे वुमन सेंट्रीक गव्हर्नन्स आसा. हे मोदीजीच्या फाटल्या तुम्ही 12 वर्साच्या कार्यकाळात जर काढून पळयता आसत जाल्यार आमी म्हणटा हर घर शौचालय आसतलें, हर घर नल से जल आसतलें, किंवा आमी म्हणटा प्रधानमंत्री आवास योजना ही पयले फावटी महिलांच्या नांवाचेर दिली. जनधन अकाउंट हे जे सुरवात केले भितरले 40 कोटी अकाउंट हे महिलांच्या नांवाचेर जाले. पयले फावटी म्हणजे महिला हे आपलो खातें बँकेन उगडपाक शकली. त्याच बरोबर प्रधानमंत्री आवास योजना हे महिलेच्या नांवाचेर घर जावपाक शकले. अशा पद्धतीच्यो विविध स्किमी स्टँड अप इंडिया काडून पळयात, मुद्रा योजना काडून पळयात, RDAचे सेल्फ हेल्प ग्रुप काडून पळयात. पुराय देशभर पयले फावटी आमी म्हणटा की सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर आनी विदावट एनी शुअरिटी, विदावट एनी गॅरंटी जर लोन दिवपाक शकले आसत जाल्यार ते मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात. म्हणूनच तर आमचे वुमन सेंट्रीक गव्हर्नन्स हे वुमन लॅड गव्हर्नन्स करपा खातीर आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे तितकेच म्हत्वाचें आशिल्लें आणि म्हणून 33% रिजर्वेशन येता त्या 2029 भारतीय जनता पार्टीच्या आणि इंडिया अलायन्स हांकां ते दिवपाचें आशिल्लें. म्हणून हे परत एकदां जे नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल हे इंट्रोड्यूस केल्लें. खरें म्हणजे ह्या बिलाक सपोर्ट करचो सोडून सातत्यात काँग्रेस, सप, तृणमूल काँग्रेस आणि DMK म्हणजे ज्यांची इलेक्शन सातात जावपाची आहा थंयसरूय बी महिला तांकां डेफिनेटली दाखोवन दितले की तांची पावर कितें आहा ती.